आषाढी एकादशी निमतान पिळगांवच्यान 20 विठ्ठल भक्त वारकरी दुचाकी वेल्यान पंढरपूर गेल्यात। 2013 एकल्यान सुरू केल्ल्या ह्या दुचाकी वारीत आता 20 जाण जाल्यात। विठ्ठल नावाचो जयघोष करीत वारकऱ्यांच्या दुचाकी वारीक पिळगांव सारमानस जंक्शना कडल्यान सुरवात जाली। आम्ही पंढरपूर यात्रे आयच्यान भायर सरता टू व्हिलरीन वयता। आम्ही जे इतके भुरगे जे वयता ते टू व्हिलरीन वयता ते सादारणशे आतां 20 भुरगे आसा। आमकां आतां 13 वर्सां जायत येयल्ली आहा। हे पंढरपूर यात्रेक आमी हांगासून बरे भशेन वयता आनी बरे भशेन देवाच्या नांवान हांगा रिटर्न येयल्ले आसा। विठ्ठलाच्या कृपेनी सगळ्यांचे सारके सत्य कितें सारके मनांचे जाल्ले आहा म्हणून आमी यात्रेक आयच्यान चालू करता। म्हाका एक सांग, 2013 तुवें पयलीं एकटोच वयतालो तूं? 2013च्यान पयलीं एकटोच वयतालो, मागीर वयतालो। मागीर म्हाका अनिल जॉइन जालो। तेच्या उपरांत मागीर हे बाकीचे आमी सगळे 7-8 जाण मागीर जॉइन जाले। पयलीं आमी थंय रावपाचो आश्रम आसलो। आमी जेन्ना अनिल आनी हांव गेलो तेन्ना पयले फावट आमी खंय तरी एका आश्रमान हितून आमी रावपाक हे केल्ले। आतां आमी रूम केला अंदू, जे जेणे करून आमचे सगळे भक्तगण जे वयता हांगा विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर ते बरे भशेन रातचे रावचे आनी बरे भशेन येवचे म्हणून आमी बरे भशेन यात्रा संपन्न करता। आतां तिळारीच्यान वयतले? आतां आमी तिळारी, चंदगड, संकेश्वर त्या मार्गेन आमी वयता। फाल्यां आषाढी एकादशी तेन्ना आमी आयज पिळगांवचे वारकरी जे आसा हे पंढरपुरा दर्शनाक लागून वयता। तेन्ना आमचो सिनियर राजू मल्लेकार हेणी आमकां एक धोडो घालून दिल्लो 2013सून। तेन्ना आयज पासून आमी तेंच्या वांगडा इल्ले जॉइन जाल्ले आसा। तेन्ना आमकां आयज 20 लोक सुमार जाल्लेले आसा आनी आयज आमी वचून तेजें दर्शन घेवन येतले। आतां कितले जाण तुमी आहात? आयज जवळ जवळ आमचे 20 लोक आहा। टू व्हिलरीन वयता आमी वर्षा पद्दतीन। कितली वर्सां जाली? तुका कितली वर्सां आतां जाली? म्हाका जवळ जवळ म्हाजी 7वी वारी जाली आसा। म्हणजे 2000 सुरू जाल्ली ते हळूहळू वाडत गेली। वाडत गेले, 20 लोक सुमार जाले आतां। ह्यान फुडें आनी वाडटले अशी म्हाका अशें दिसता। आनी वारीन गेल्लेल्यांचे सगळ्यांचे कामां जाता म्हणून आमच्या वांगडा लोक जॉइन जावन आपले आमच्या वांगडा वारीक मातशें सपोर्ट करता। म्हाका हेंच्यान 2013 चालू केल्ली तेन्ना म्हाका सांगितलें, पण म्हाका येवपाक जायनासलें कित्याक ह्या वाटेन त्या वाटेन म्हाका काम आसतालें शेतांनी बी। अंदू म्हाजें शेतांतलें काम सोंपलेलें आसा आनी पोरू हांव वयपाचो आसा। पोरू मातशें कांय अडचणी खातीर हांव उरलो, पण अंदू हांवें निश्चयच घेतलो की हांव वयतलो आनी कशें कितें जाता तें पळयतलो। टू व्हिलरीन कितकी उमेद जाता तितकी पळयतलो, देवाचें कशें दर्शन आसा पळय तें बीन घेतलो। आनी सगळे जाणां वयपाक मजा दिसता की उमेद येता। म्हणजे पयलीं हांव सांखळे वयतालो चलत मागीर आतां म्हणल्यार हांगा एक नेवी वाट सोदची पडटा। कित्याक खंयसरूय संवसार करतलो जाल्यार तुका नेवी वाट सोदूंक जाय। खंय अडचण येयली जाल्यार रावपाचें ना फाटीं। कित्याक तरी आपले मनांच्यान कितें आसा तें करूंक जाय। की हेंच्यांनी बरो सहभाग केला, म्हणजे इल्ले भुरगे आमच्या वाड्यात आसा। तशेंच तुजी पयली पंढरपूर वारी ही म्हाजी पयली पंढरपूरची पयली वारी। मागीर एक उमेद जाता आनी तेंच्यांनी आतां सगळे अरेंजमेंट बीन केला। सगळे आमी जेवणाक बीन एकी कडेन रावतले, जेयतले दनपारां। परतून रातच्या मेरेन एक 8-9 म्हटल्यार पावतले थंय आनी रातचे रुमार रावतले। सकाळीं मूख दर्शन घेतलें आनी मागीर आमी आसा थंय परतून येतले।